because of the casteist remarks which he had made. What do you have to say on this? BJP yesterday in Mapsa? Yeah. Yes. See, Rahul Gandhi is among the tallest of leaders in this country. Bharat Jodo has proved that. And what has rattled the BJP is what the Bharat Jodo has achieved in creating that traction. And the people of India have reposed tremendous faith. You could see it right from Kanyakumari up to Kashmir. No leader in the past has ever dared to walk 4,000 kilometers with the people. So that is what has rattled them. Where it comes to see, there is no attack on OBC. If you hear his speech, of all the people, I can vouch with certainty that Rahul Gandhi can never attack anybody on caste lines or religious lines. If they are talking about OBC, what have they done for OBC? आता पळय हांगाच आमचे कडेन उदाहरण आसा लास्ट म्युनिसिपल इलेक्शन्स पंचायत इलेक्शन्स ओबीसीक रिजर्वेशन दिवंक सोदिनासले गोंय सरकार हो बीजेपीचो सरकार तेन्ना हायकोर्टान दाद मागपी हो पळय हो विरेन शिरोडकर. तुमकां खबर आसतली काल युकेक सान स्टेटमेंट केला कोणे ललित मोदी आनी नीरव मोदी की आपण युके कोर्टान डिफेमेशन पेटिशन घालता म्हूण राहुल गांधीचेर कित्याक ताणें तांकां चोर म्हटलें म्हणून. हो इन्सिडंट जालोलो कोरल हिंगा कर्नाटका इन द इयर 2019. अजूनय तेंची जाप कांयच नासली म्हणजे तेणी एडमीट केल्लें आपण चोर म्हणून अशें दिसता कित्याक इतलो तेंची कांयच जाग नासली. पूण आतां ते मनशान सांग जालें देरेफेन ते सांत कशें जावन आपण स्टेटमेंट करता म्हणजे ही क्रोनॉलॉजी सोजमोवपाची. आतां एक हें जाला की कोणाचेर पळय डायरेक्ट स्टेटमेंट केलो नीरव तेणें तिनूच नांवां काडलेलीं एक नीरव मोदी एक ललित मोदी आनी तिसरें नांव कोण म्हणजे ते सगळ्यांक खबर आसा. हे तिगूय मनीस फुडें येवंक नासले तितूंतलो एक मनीस एकूच आसलो आनी प्रॉमिनंट पोस्टार आसलो. पूण हे दोग जाण पळय चोरून पळय पावलेले ते आतां स्टेटमेंट करता की आपण युके कोर्टान तेजेर डिफेमेशन घालता म्हणून. म्हणजे ही क्रोनॉलॉजी आमी सोजमोवपाची कित्याक बीजेपी सदांच म्हणटा न्हू क्रोनॉलॉजी समजना चाहिए म्हणून. ही क्रोनॉलॉजी सोजमोवपाचो वेळ पावलो आसा. जेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा की ही जे आधार लिंक आहा ते 3 म्हयने आमी एक्सटेंड करा म्हणून म्हणजे ह्या सरकाराचें लक्ष ना काय कितें लोकां कडेन असली गजाली. आनी बारीक गजाल न्हू आमी पळयल्यार 51 करोड लोक हे आधार लिंक केल्या म्हणजे तुमी चिंता आतां 51 जावं तितूंतले 40 करोड 10 करोड केल्या तांकां 1,000 रुपया फायन घातल्या कितलो पयसो जालो तो चिंता. म्हणजे हो सरकार लोकांक कशें ते चिडून काडपाचें. जे फेसिलिटी म्हणटा ई गव्हर्नन्स म्हणटा ते खंय गेले. सरकार तुमच्या दारी म्हणटा ते सरकार सद्या हे भिकारी जाल्ले आसा कारण असली फेसिलिटी दिना जाल्यार तुमचें आनी कितें. तुमी थंय पयलीं तुमची स्कीम दिनात 1,000 1,500 कितें आहा ते त्याच्या उपरांत तुमी सांगतात की 1,500 आनी हांगाच्यान तुमी परत 1,000 काडटात तेंच्या कडेन. आतां IT कॉर्पोरेशन आहा ते कितें करता काय कितें आतां तेंचो खरो रोल चालू आसा. आनी आमचे कितलेशे भुरगे हुशार आसा जे कॉलेजीन शिकता आतां सुटी पडल्या आतां 3 म्हयने आहा तांकां तुमी म्हणटा न्हू की तुमी स्वयंपूर्ण आमचो गोवा सेल्फ हे करा. सो त्या भुरग्यांक तुमी पार्ट टायम जॉब दिया. त्या भुरग्यांक पार्ट टायम जॉब दिया जे कॉलेजीन IT बी शिकता तांकां एक सेंटर घाला हांगा. आनी जे बुथाचेर आसा पळय तांकां ते भुरगे कितें तरी जोडटले आनी कमी हितून आनी तुमी सरकारा कडेन फ्री जातले. अशें भायर लायनी लायतात लोकांनी आनी ते 300-400 रुपया लुटतात. आनी म्हाज्या सरकारा कडेन एक आहा आनी आमी पत्रय बरयतले सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ह्या हेचेर पत्र बरयतले की जे 1,000 रुपया तुमी फायन केल्या पळय तांकां लोकांनी रिफंड करचें म्हणून.